सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून रेचल फेर्नांडीस ही भेट भेटयता तशेंच साक्रामेंता फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया फिलिपिना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस आयज मनयता सगळींची कोण जल्माचो दीस लग्नाचो दीस आयज मनयतात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया तशेंच मागुया आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी ज्या कोणें आमकां सांगलेलें आसा म्हजे पासत माग अशें जायत्या जाणांनी आमकां म्हणलेलें आसा तांचो उगडास आमी ह्या वेळार करुया देवान तांकां फावो तें दिवंक आमच्या राज्या पासत मागुया एकावंटेबिलिटी आमचे जे वडील आसात तांचे सवय आसूंक आनी सगल्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक आमच्या राज्या पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं देवाचो संदेश भाव भयणीनो आमकां वेगवेगळे तरेन येता थोडे पावटी आमी जाणाव त्या माध्यमांतल्यान येता थोडे पावटी आमी नकळो आनी आमी घडये रावना आमी एक्सपेक्ट करिना तसल्यांतल्यान येता पूण देवाचो संदेश जो कोण मानून घेता तो जिविताक पावता जायते पावटी देवाचो संदेश आमकां वेगवेगळे तरेन आयला तेन्ना तो घेवंक आमी निबोर मनाची जाल्या असले आमचे चुकीचे देवा लागीं भोगसणी मागुया हांव पातकी सुपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध ह्या पासत भाग घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं सुमया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमया काकूत कोर प्रार्थुया कोनवळ्या बापा आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी आमकां भेट दिवंक येतल्या तुज्या पुताचे कुरपेन काळोखांत बुडलेल्या आमच्या काळजांचेर तुजो सर्गीचो उजवाड फांकय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना लोकगंडीच्या पुस्तका वेलें वाचप आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल पोरजेक देखली तिणें कुला पोरमोणे मैदानार तोमू ताणले देवाचो आत्मो तांचेर आयलो आनी तांणी आपली कविता उचारली ताणें म्हटलें बेरोच्या पुता बालामाच्या बाकीत पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत देवाचें उतर आयकतल्यांचें बाकीत सोरेस्पोर दाखयता तें तो पळयता तो देवा कडलो
जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा, कितलें सोबीत तुजें तोंबू, इस्रायला, कितलें सोबीत तुजीं घरां. पयस विस्तालोल्या फालक्या सारकीं तीं, न्हंयचे देगेर फुलटोल्या बागां सारकीं, सोरेस्पोरान रोयलोल्या रोक्त बोलां सारकीं, उदकान लागसोल्ल्या देवदार रुखां सारकीं. तांच्या कुळांतलो एक वीर उत्पून जाता, हिशोब नासलोल्या पोरजांचेर तो रात चलयता. तांचो राजा आगा पोरोस व्हरतो, तांची राजपोदवी चडोत चडोत वेतोली. आनीक एक बाकीत ताणें उचाल्लें. ताणें म्हटलें, बेराच्या पुता बालामाच्या बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकोतल्यांचें, बोव वर्त्या देवाची जाणवाय घेतल्यांची बाकीत. सोरेस्पोर दाखयता तें तो पळयता, तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. हांव ताका पळयतां पूण आतां न्हय, तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नोखेत फुडारीपण चलयता, इस्रायलांतली राजकाती उपजोता. देवाचें उतोरें. जबाब, तुजे म्हारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सगलीं बारबर म्हणुया. तुजे म्हारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजे म्हारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. जबाब, तुजे म्हारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बळेपणा खातीर सर्वेस्परा, मायेन मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजे म्हारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सोरेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो, वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा, कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता, दुडबोळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजे म्हारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. उद्गार. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दयेन आमची सणवण कर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू देव मंदिरान वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं करताय आनी कोणें ही सत्या तुका दिल्या? जेजून प्रतिपाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जुवांवाचें स्नान खंय तावन आयलें, स्वर्गार तावन वो मनशां तावन?
आनी ते आपणाचेच भितर अशें फुरकूंक लागले. आमी स्वर्गार तावन म्हणल्यार तो आमकां म्हणटलो तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सत मानलें ना. पूण आमी मनशां तावन म्हणल्यार आमी लोकांक भिवूंक जाय, कित्याक सगळीं जुवांवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परती पाडून ताणें म्हणलें आमी नकळो. आनी ताणें तांकां सांगलें खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वंदनीय तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, देवाचो संदेश पयल्या वाचपान बालाम हाच्या वरवीं हो प्रवादी जो जुदेव न्हय, हो जुदेवा मदलो प्रवादी न्हय. शुभ वर्तमानान जेजू खूद हो संदेश दिता. संदेश जेन्ना आमकां देवाचो येता तेन्ना आमी कशे भाशेन तो घेता, मानून घेता, कुशीन उडयता, ताचेर आमी आड वेता, जायते भाशेन करपाक जाता. आनी लोक तशेंच वडील तेंच करतात, एक एकलो एक एक भाशेन. थोडे जाण मानून घेतात ओगेपणी, आनी जे कोण हो संदेश देवाचो मानून घेतात तांचे सगळे आशिर्वाद आसा. जसो बालामान हे परजेक सांगलें कितें कितें जातलें, कसलो कसलो आशिर्वाद तुमकां मेळटलो. ताणें बाकीत केलें, एक कविता म्हणली आनी हे कवितेंतल्यान तावन हें बाकीत करून दाखयलें. आनी ह्या बाकितान इस्रायलाचेर आशिर्वाद कशे भाशेन पडटलो हें सांगलें. जेजू जेन्ना संदेश दिता तेन्ना जायत्या जाणांक दुखता. जुआंव बावतीस जेन्ना संदेश दितालो जायत्या जाणांक दुखताले. आनी जायते जाण म्हणटा तेन्ना खेरीत भाशेन जांच्या हातान पदवी आसा, ती पदवी जावं भायली राजकी पदवी वो धर्मीक पदवी, जे पदवेन आसात, उंच आसात, ते सदांच तांचेर चाळवताले. बरें दिसनासलें, हांकां नाच करपाचें, हेंचें तोंड बंद करपाक जाय आनी हांकां उलोवपाक दिवप ना. ह्यो सगल्यो वस्तू हे जे कोण पदवेन आसात तांचे सवय जाताली. आनी थंयच जेजू जेन्ना उलयता, जेजूची कामां करता, आयच्या शुभ वर्तमानान जे कोण प्रश्न करतात जेजूक ते यादनीक, मुखेल यादनीक, धर्मीक व्हडलो जागो तांचे लागीं आसा. आनी ह्या धर्मीक वडिलांनी, मुखेल यादनिकांनी जरी तर हें सोत मानून घेतलेलें आनीक ह्या सोडवंडाराक जेजूक जरी तर तो कितें करता तें बरे भाशेन करूंक दिल्लें, वो ताचे बरोबर जरी तर ते सहभागिली जाल्ले जाल्यार बडे वेगळे तरेन जावपाचें. पूण ते देवाचो संदेश आसा तो पयस करता. कारण आसा तेका. कारण कितें, जरी तर हो संदेश मानून घेतलो जाल्यार आमी आवट ऑफ कम्फर्ट झोन पडटा. आमची जी पदवी आसा, आमचे लोक आयकतात, जे भाशेन आयज आमी लोकांक सांगता ते आयकतात, हाचे वेली आमी सकयल पडटले, खालती जावपाक पडटले. आनी खालती जावपाक तांकां खुशी ना. भाव भयणीनो, असले आयज मुखेल यादनीक आमचेय मदें आसात. आमचे धर्मीक वडील जायते पावटी असलीच घडये एक वागणूक दाखयतात. कोणूय जरी तर कितें सांगता आनी तातूंतल्यान संदेश तो घडये विचून काडलेलो न्हू, तो घडये यादनीक न्हू, पूण ते मानून घेवपाक जायत्यो आडखडी आसात. कारण हेंच इगो आमचो जायते पावटी सारको वयर चडलेलो आसा. आमचें उलयता हांव धर्मीक वडिलांचें. आमचो इगो जायते पावटी खूब उंच आसा. आनी ह्या पासत देवाचो संदेश घेवन जें बरेंपण वो जें बाकीत केल्लें आसा तें घेवंक पावना. धर्मीक वडिलां सवय जाता तशेंच राजकीय वडिलां सवयय जाता. जरी तर मानून घेतले, जे कितें एक्टिविस्ट सांगतात ते, जे कितें लोक मागता तें मानून घेतलें जाल्यार कमिशन मेळचें ना, दुडू मेळचें ना. जे आमी घेतलेले आसात ऑलरेडी ते परतून दिवपाक आमच्यान जायना. देखून वायट आसा तेंच मुखार व्हरप, कम्फर्ट झोनांतले भायर सरप ना. भाव भयणीनो, हेंच जरी तर आमी आमकांय जण एकल्याक लायलें जाल्यार लोकां मदें जायतो लोक आसा थंडसाणीन ओगेपणान बाबडे मानून घेतात. खालतीकाय आसतले आसात, जाप काडनात. संदेश मानून घेतलो ते आपल्या जिवितांत खुशाल आसात. तशेंच दुसरे भाशेचेय आसात, तांकां दुखता आनी ते बोवाळ मारतात.
आनी जायते पावटी ही बोवाळ जंय मारपाक जाय थिंगा मारिना. म्हणल्यार जावं राजकीय वडील आसात तांकां सांगनात, भायर सगल्याक बोवाळ मारतात, वो फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर फकत कमेंट्स करतात. तें जाल्यार आपली नांवां बदलून करतात. म्हणल्यार आपले भितर जो राग आसा, शिजता, तो भायर काडटात. पूण जंय तें उलोवपाक जाय थंय उलयनात. जायते पावटी आमचे धर्मीक वडील कितें करता तें आमी मानून घेना, आमकां बरें दिसना. पूण आमी तें वचोन जंय सांगपाक जाय, आमचे PPCचे वांगडी आसात, PPCची जमात जाता, ओ पादवीकाराक वचून ताच्या ऑफिसान सांगपाक जाता, हें करिना. भायर आख्ख्या गांवांत खबरो करता. वो तेच भाशेन फेसबूक आनी सोशल मिडिया हाचेर कमेंट्स मारपाक मेळटात काय म्हूण पळयतात थोडे जाण. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आयज आमकां पयल्या वाचपान जे भाशेन संदेश आयकूंक आयला, संदेश मानून घेता तांकां आशिर्वाद. शुभ वर्तमानान आमी जेजूचे पळयलां, जरी तर तूं मानून घेता, जाणा जावन ओगी आसा, जे भाशेन ह्या मुखेल याज्ञिकांनी केलें, ते जाणा आसले जुआं बावतिस्ताचें स्नान स्वर्गांतावन आयिल्लें. पूण तें स्वर्गांतावन म्हणीत जाल्यार पदवी गेली तांची. कित्याक आयकोंक ना तुमी? परतून पडटलें आमकां. कॅल्कुलेट करतात ते काय बरें. आनी मनशां तावन म्हणीत जाल्यार लोकांक भियेतात. लोक कितें म्हणटलो, लोक कितें करतलो. जें स्वत आसा तें दोनूय वाटेन उलोवपाक भियेतात. आनी असल्यांक सर्गीच्या राज्यान जागो ना. तर भाव भयणीनो, जें कितें आमी स्वत मानता, जें कितें आमी जाणाव, तें आमी भियेनासतना काळजीदारपणान सांगूंक, आनी जें कितें चुकीचें म्हूण आमी जाणाव तें आमी उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान सोडून दिवंक हे भेटेंत आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. C2, page 28. तुझ्या उदारपणांत तुझ्या उदारपणांत आमी करलाय तो दाखांचो सर्व म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या ताकदीन बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागीं उबी सुबेच्या देवा सर्वेस्वर मागून घेवया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जडूंक आमी पावोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर
सर्वेस्वर तू स्वर्गाने संसार पाळला तुझ्या विवाह ओ सती तुका जैस सर्वेस्वराचे आम्ही येता तकाच ओ स्वर्गी तुका जैस. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उगो खातो आनी हे काळशीतले पियेतो, तितलेच पावटी तूं वैभवान येयस आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमीचे विस्तारले तुजे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलीप नायर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांचे पडझडीत मुकामापण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव. आंकवा मरेद्याचे माई संगाती बागेवन झुजे जपोती, बागेवन दोत्तां, बागेवन जेवाज आनी सोयरी काडी तुका मानुल्यात ते सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचो संदेश दिसाच्या दिसाक आमकां येता. प्रवाद्यांचे आमी आयकूंक आनी हो संदेश घेवन आमच्या जिवितान भासायलेली देणी आसात ती घेवंक आमकां तयार कर म्हूण मागुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोन्या तुवें म्हज्या भितर येवची म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. शांती घेवन आमकां भेट दिवंक येता हे सोमया आनी तुज्या दर्शनान आमची काळजां सुपूर्ण संतोशान भर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लुबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडुका. गीत घेऊया G8 पेज 100.